नमस्कार आणि येवकार तुमका प्रुडंट मीडियाच्या आमच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या काळातल्या सत्तागृहाच्या कार्यावळीतली कार्यावळ लाईव्ह मतदार राजा आज मतदार राजा आम्ही घेतात सत्तरी तालुक्यातल्या पर्ये आणि वाळपई मतदारसंघाचे आणि वत त्या कार्यावळीचा तिसरो भाग आणि हांगा एक फोन आयिल्लो आसा म्हाका दिसता तो फोन घेऊया आणि आम्ही ताचे मुखार चर्चा करूया. हॅलो हॅलो हां माझे नाव प्रशांत देसाय हांव गडवई गावचो. ते जे पुरण शेतीचा जो विषय मध्ये चलतालो पळय तेजेर एक 0506 ह्या वर्सान बरोचसो एक रिपोर्ट तयार जाल्लो. झेडीओन रिपोर्ट पास केल्लो आणि त्या दरम्यान एक लोकांची दिशाभूल करून तेंच्यांनी बंधारे बांधले. कोणी इरिगेशन डिपार्टमेंट की तुमचे आमी अशें लॉस दितले तशें लॉस त्या हिशोबान तेन्ना 2,500 ते 3,000 शेतकऱ्यांक तेंच्यांनी दिता म्हटलें आणि त्या टायमार ते जवळजवळ तो आंकडो 40 लाखा पर्यंत येयल्लो सगळ्यांचो मेळून. म्हणजे आयज जर ती परिस्थिती पळयली जाल्यार लोकांची कितें केलें डायवर्ट माइंड करून तांकां पयशे दिवंक ना आनी आयज पर्यंत तेंचे सेटलय करूंक ना. अशें जर हे चल्ले जाल्यार प्रत्येक हे लोकांची दिशाभूल करून 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 वाट लायतले सत्तरीची. थँक्यू. हो बेजिकली नुकसान भरपाईच्या संदर्भातल्यान चड आसा. हय, नुकसान भरपाईच्या संदर्भातल्यान सरकारान ज्या पद्दतीन तो प्रश्न सोडूंक जाय आसलो तो सोडूंक ना आणि आमच्या आमदारान तो मांडपाक जाय. ज्या स्थानिक आमदारान त्यांनी तो मांडूंक ना आणि जर आम्ही त्या आमदाराची कारकीर्द पळयली एकदा सुद्धा विधानसभेन तो चर्चेक काय प्रश्न येवंक ना. म्हणजे हो जो विधानसभेन प्रश्न येवंक ना लोकांनी आता विचार करपाक जाय ह्या गजालीचेर की पुरण शेती जे आसा किंवा हे जे प्रश्न आसा शेतकऱ्यांचे ते कशे सुटावे जाताले. ते जे लोकप्रतिनिधी आसात न्ही त्या लोकप्रतिनिधींक निदान सत्तरीचे नेमकी व्यवस्था कशी आसा ही तरी जाणून घेवपाची खंय तरी मायंड आसपाक जाय तांकां. ते दिसना तांच्याकडे. बऱ्याचशा लोकांची ही पोटाची व्यवस्थे खातीर केल्ली एक पुरण शेती पोटा म्हणजे ती जगताली पुरण शेतीची. फुडलो आनी एक प्रश्न आहा घेवया आमी. पिसुल्लेच्यान आसा दिसता म्हाका. हांव हनुमंत परब उलयतां पिसुल्ले सत्तरीच्या. नमस्कार हनुमंत विचार. हा सत्तरीन मोठ्या प्रमाणात हांगासर औद्योगिक वसाहती हाडल्यो पूण जाय तसो आमच्या गांवच्या भुरग्यांचो विकास जालो ना. कित्याक चडशे भुरगे बेकार उरतात आणि कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचे चडश्यो फॅक्टरी असल्या कारणान लोक बेकार उरतात. हाका जबाबदार कोण अशें दिसता? कळ्ळें. हाका जबाबदार जे आसा ते आमी सगळे जाण जबाबदार आसा की आमी आमचो जो प्रतिनिधी निवडून दिता तेणी जेन्ना असले कारखाने हाडटा तेन्ना ते कसले आता सत्तरीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आसा ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हाडूंक ना. इको टुरिझम प्रोजेक्ट आसा ते हाडूंक ना. म्हणजे आमी लोकांनी व्यवस्थित जर एक प्रेशर ग्रुप बिल्ट अप केलो आणि प्रेशर ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो मागण्यो जर हे केल्यो जाल्यार खंयचोय आमदार असो सत्ताधारी विरोधी करूंक शकता. महत्वाचे असते हितूच्यान फक्त आमदाराक दोष दिवपाचो होच प्रकार चल्ला. बरोबर. पण त्याच बरोबर महत्वाचे म्हणजे मतदाराचो तितलोच दोष आसता कारण तू म्हणटा तो प्रेशर ग्रुप तयार जायना लोकांचे आणि असो जाल्लो म्हाका काय सत्तरीन दिसना. सो तुझो प्रश्न परत त्या लाचारी कडेन घेता वा सराम मारून दीस काडपाचे ताजे कडेन घेता. ताजी गजाल ना. हांगा मतदारांनी जागृत जावपाची चड आणि कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जो आसा तो बंद जावपाक जाय कंपनीन. कारण कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमा कारणान कितकेशे भुरगे जे सर्विसीक वयता पण थोड्याच दिसांनी तांकां ब्रेक दिलो वता 6 म्हयन्यांनी. हेच्या खातीर भुरगे सर्विसय करूं शकना आणि कितेंच करूं शकना. त्या खातीर कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाची कंपनीन बंदच जावपाक जाय. हांव तुमकां स्टॅटिस्टिक सांगता. स्टॅटिस्टिकल डेटा सत्तरीच्या 1,000 ते 1,500 हेक्टर फॉरेस्ट जमनीन काजू लागवड आसा. लक्षात आले. ही जी काजू लागवड जी आसा न्ही ह्या काजू लागवडीचे आयज जर उत्पन्न जर आहा न्ही एका हेच्या खातीर हेक्टरा खातीर ते उत्पन्न खाली 55 किलो काजीचे जाला. लक्षात आले. आणि पहिली जवळपास 345 ते 350 किलो असले उत्पन्न. परंतु हे उत्पन्न वाढवूं येता जर त्यो जमनी लोकांक दिल्यो जाल्यार. आणि हे उत्पन्न वाडयल्या उपरांत ह्या काजूच्या माध्यमांतल्यान सत्तरी तालुक्यान काजू इंडस्ट्रीज उबी जावं शकता. पर्याय आसा ताका. परंतु ते ती मायंड जाय. सो थंय जे पळय एक रॉ मटेरियल आसता वा कच्चो म्हाल आसता तो कच्चो म्हाल घेवन ताजी हे करपाचें तातूंतल्यान लोकांक रोजगार थंयच्या शेजाराच्या सगळे काजूच्या लोकांक थंय जातले अशे तरेचे प्रदूषण विहिरीत म्हणजे इंडस्ट्री ती येवपाची एक्चुअली चड गरज आसा. आणि कोऑपरेटिव्ह जे आसा न्हू कोऑपरेटिव्ह जर पॉवरफुल जाय जाल्यार कोऑपरेटिव्ह ते करपाक येता. फुडलो एक फोन आसा तो घेवया आमी. टायम सोंपत आयला. हॅलो विचारात. हॅलो. हा
हांव सावरी कुलकर्णी उलयतां होंडाच्या. नमस्कार. म्हाका ऍडव्होकेट शिवाजी देसाय एक प्रश्न आशिल्लो की आतां ते बरे डिबेट चल्ला की जागृताय जावपाक जाय मतदारां भितर, सर्वांगीण विकास जावपाक जाय, पण हाची जागृताय खंय तरी लोकां मदीं जावपाक जाय, लोक निर्भय होऊन मतदान करपाक जाय, ते जायना सत्तरी. आणि दुसरी गजाल की कायद्यान अशी तरतूद आसा काय कितें की तो जर जो निवडून येता तो नेतो ताका पयलींच एक पेपराचेर बरोवन घेवप पब्लिक लायबिलिटी बॉन्ड म्हणून की अमुक 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 आपण गोष्टी करतलो आणि निवडून येऊन जर तो करना जाल्यार 2 वर्सां भितर ताका परत धाडपाचो परत आफोवपाचो एक जो हक्क आसा तो खंय तरी येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ऍडव्होकेट शिवाजी हाचेर उलोवंक शकता काय? ऍक्च्युअली राईट टू रिकॉल फास्ट काबार करूया. आसावरीचो प्रश्न खूप सुंदर हा. रायट टू रिकॉल हो जो विषय आसा न्ही, ह्या रायट टू रिकॉलाचें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा ते इम्प्लिमेंटेशन पयलीं ग्रामीण स्तरा वयल्यान जावपाक जाय. करेक्ट, पूण सध्या राईट टू रिकॉल सध्या ना. तांणी जो प्रश्न विचारला न्हू, कोणी बॉन्ड भरून दिवं शकता काय, फाल्यां त्यांनी बॉन्ड भरून दिले आपण अशें करतलो म्हणून इलेक्शन कमिशन त्या उमेदवाराक धरतले. सादी गजाल आसा शिवाजी, ह्या सगळे गजाली खातीर अण्णा सांगता पयर येवन सांगून गेल्या, पयर पासून मेधा पाटकर येवन सांगल्या की लोकसंसद ही महत्वाची. बरोबर. फक्त ती संसद न्ही, लोकसंसदेचेर कांय गजाली खातीर प्रेशर म्हणजे संसदेचेर प्रेशर हाडपा खातीर लोकसंसद सुरू जाता, लोकसंसदेची चळवळ सुरू जाता. ती चळवळ खंय तरी भारतभरच सुरू जाता आनी ती जावपाची गरज आसा. जातूंतल्यान घडये हांगा गोंया भितर लोक विधानसभा तयार जावची पडटली अशी गजाल करची पयली ज्यो ग्रामसभा आसा ग्रामसभा हीच महत्वाची आसा. आता दुसरो 70 आता महिला सबलीकरणाचा विषय करता जाल्यार म्हाजो जो प्रश्न आसा, सावर्डे पंचायतीन महिलां खातीर सरपंच पद राखीव आसा, 2 महिला निवडून येयला, महिला सरपंच कित्याक जायना? कळ्ळें, मुद्दो कळो. आमी एक काम करया, हातूंत भितर शेवटी मतदारांक जागृत जावप हे गरजेचें आसा. हांगा म्हजो टायम सोंपला म्हणटकीर आमी आनी फोन घेवपाक शकनात हें लक्षांत घेयात. राजन, तुजे कडल्यान सुरू करुया. म्हाका फक्त एक वाक्या भितर वा 1 वा 2 वाक्या भितर कितें म्हणटा सांगात. 70ची आतां सगळी इतली चर्चा जाली, सगळ्यांत म्हत्वाचें कितें अशें दिसता तुमकां जेन्ना हे विधानसभा इलेक्शनाक वतात तेन्ना? आमी हांगा आमदारांचेर उलयनात, उमेदवारांचेर उलयनात, पार्टीचेर उलयनात, कांय उलयना. मतदाराच्या तकलेंतल्यान सगळ्यांत म्हत्वाचें आयचे घडयेक कितें 70च्या विकासा खातीर? विकासा खातीर हांव तर एकूच मुद्दो म्हणन की आमचे जे कोण जे सत्ताधारी आनी विरोधक किंवा कोण जे आसात रावल्यात निवडणुकीक, त्या सगळ्या मतदारांनी आपल्या उमेदवारा कडल्यान आपूण कितें करतालो हे जाणून घेवपाक जाय आनी फुडें सुद्दां हे जे मुद्दे मांडटाले ते मुद्दे कशा पद्दतीन तो पूर्ण करतालो हे तेंच्यांनी त्यांच्या कडल्यान अभिवचन घेवपाक. भाई म्हणटा तशेंच तोच मुद्दो फुडें व्हरताना हांगा मतदार आपूण स्वता बदलपाक जाय किंवा जेंकां जे जाय ते मुद्दे तांचे फुड्यान मांडूंक जाय. हे सगळें जर जाता, तो जर व्यवस्थीत आसा, आमचे मुद्दे जर लक्षांत घेता आनी त्या वरवीं काम करता जाल्यारूच ताका निवडून हाडपाची आयज गरज आसा. 70चो मतदार निर्भय जावपाची आवश्यकता आसा. जर डेव्हलपमेंट आरे कारे तू हे करूंक ना, हे कित्याक करूंक ना, हे जाहीर विचारपाची क्षमता जेन्ना ताच्यान निर्माण जातली न्ही, तो विचारतलो हे अशें जावपाक जाय, तेन्ना विकासाक सुरवात जातली. 70च्या मतदारांक कितें ठरोवपाक जाय की विकास आणि अविकास हे 2 मुद्दे लक्षांत दवरून विकास जाय जाल्यार आनी अविकास जाय जाल्यार विकास जाय जाल्यार मतां कोणाक घालप, अविकास जाय जाल्यार मतां कोणाक घालप हे विचार करून मतदान करपाक जाय. ओके, खूप थोडके भितर पूण खूप वरांचे हातूंत भितर खूप बरे प्रश्न आयल्यात. हांगा तुमचे विद्वान जे आयल्यात आनी इतले कोणूच म्हणचो ना की 70 हो मागाशिल्लो भाग आसा, कोणूच म्हणचो ना 70 हो अशिक्षीत भाग आसा. इतली तरेचे सुशिक्षीत लेवला वयले एक इंटलेक्च्युअल लेवला वयले डिस्कशन जाला, पूण तातूंत भितर खंत आसा ती एकच की खंय तरी मतदारांक निर्भय जावपाची गरज आसा. आनी 70 भितर 1 आनी 2 न्हय, 71 वा 70च्या वयर प्रश्न आसतले. हे सगळे प्रश्न सुटावे करपा खातीर मतदारांनी जागृत जाली जाल्यारच ते जावपाक शकतले. त्याच बरोबर जे उमेदवार सगळे इलेक्शना भितर उबे रावले त्या उमेदवारांनी ठोस कार्यावळ घेवन, सगळे लोकाभिमुख कार्यावळ घेवन लोकांकडे वचप गरजेचें आसतलें, लोकांनी ती समजून घेवप गरजेचें आसतलें आनी तातूंतल्यान मतदान करचें पडटलें. तेन्नाच खंय तरी 70च्या बदलाची प्रक्रिया सुरू जातली. तांणी जावची ना, सोंपची ना. सातत्यान 5 वर्सां वा मुखार सातत्यान खंय तरी ही लोकसंसदेचो जो मुद्दो अण्णा हजारेन मांडला तोय मुखार घेवन लोकांक जागृत रावन करतले अशें दिसता. आनी त्या भशेन तुमकां काम करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. ते मतदारांनी लक्षांत घेवचें. तुमी सगळे आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी खूब म्हणजे खऱ्यांनीच खूब बरे मुद्दे मांडले आनी तातूंतल्यान हांगा खरेंच तुमी एक जनप्रबोधन फकत 70च्या न्हय, म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयचें केल्लें आसा. ताचे बद्दल तुमचे उपकारी. फुडली कार्यावळ जी आसा ती आमची जातली बिरेस्ताराक 16 फेब्रुवारीक 6 वरांचेर, जंय आमी घेतले बार्देजांतले 3 मतदारसंघ म्हापसा, थिवी आनी हळदोणे. हे 3 महत्वाचे जे आसा, जे एक सिटी म्हापशेची जी आसा ती विस्तारत चल्ल्या थिवीचे वाटेन आनी हळदोणेच्या वाटेन. अशे तरेन सगळे म्हणजे आज म्हापशेच्याच कांय म्युनिसिपालिटीचे भाग पसून हळदोण्या भितर गेल्ले आसा. अशे तरेन ती सिटी हे शार विस्तारत चला, ताजेर आमी चर्चा करतले. बिरेस्ताराक 16 फेब्रुवारीक 6 वरांचेर लायव्ह जातले. थंय पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा.